म्हजें नांव विश्वनाथ आनी तो म्हणा लागलो साबार तेंपा तावन हांव वायटांत जियेलो, हांव वायटाक वळख जाल्लो, विविध तरांच्या वायट संवयाक हांव बली जाल्लो. 6 म्हयन्या आदीं म्हाका एका रितीरेक वचून देवाचें उतर आयकूंक एक अवकाश मेळ्ळो आनी त्या रितीरे वेळार देवाचें उतर हांवें आयकत आसतना जेजूची म्हाका वळख जाली आनी जेजूच्या हांव मोगार पडलो. ताचो उरतो मोग हांवें स्विकार केलो आनी त्या उपरांत हांवें जेजू खातीर जियेचें म्हणून हांवें निर्धार केलो. आनी तो म्हणा लागलो म्हाका आज तुमच्या मागण्याची गरज आसा आनी ह्या खातीर तुमी मागात जाय की हांवें जेजू तावन केदींच पयस वचनातल्या बरी, जेजूचो सांगात सांडून हांवें परतान वायटाक वळख जायनातल्या बरी जेजूचो आदार मागून तुमी म्हजे खातीर मागा फादर म्हूण ताणें विनंती केली. जिवन क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, दिव्यवाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सोमेस्तांक देवाच्या उतराच्या गोडसाणेची नव्यान आज वळख दिवच्याक संतोश पावता आनी देवाचें उतर ह्या सकाळच्या वेळार नियाळ करूंक तुमकां हांव आपोवणें दितां. देवाचो पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्यांक ताची दैवीक देणी दिता. ताची दैवीक देणी दिवन सर्गींची वाट आमकां तो उगडापे करता. त्याच पवित्र आत्म्याक आमी आमचे तें बिडार करूंक आमच्या मोतीक उजवाड दिवंक आपोवया आनी ह्या वेळी देवाच्या उतरांतय आमची मनां आमची काळजां आमी केंद्रीत करूंक ताचो आधार आमी मागया. हे पवित्र आत्म्यार असणारा हाडणे कुरपेची भंडारा भर ही काळजां तुझेर असणार ये कर आमकां तुझी तेंपला तू खातर मोंतात पाराक्लीत तू देणे देवाचे उचित तू खेण मोगाचे जर जिवीत उजो आत्म्याथेल गमगमीत अनंत सर्गा देवा बापा ताच्या जीवन जाल्ल्या पुतान अनंत तुका पवित्र आत्म्या सदां काल ससनाच्या ससना आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी नियाळ करचो वांजेल जावन आसा मातेवाच्या वांजेला तावन अवस्वर 5 अध्याय 1 आनी 2 आनी 14वी वळीतावन 16वी वळ. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सडलो. थंय तो बसोन आसता ताचे शिस ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन ह्या परी तो शिकोवंक लागलो. तुमी संवसाराचो उजवाड.
दोंगराच्या ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. भगार घरांत असलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. जिवन जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सुमार 4 वर्सां आदीं बेंगळुरांत आसच्या शिवाजीनगर बेसिलिकाक एक ल्हानशा कार्यक्रमा खातीर वचोंक म्हाका अवकाश मेळिल्लो. बेंगळुरांत आसच्या NBCLC संस्थांत एक कोर्स आसा केल्लो. देवाचें उतर क्रिस्ताची वळख नातिल्ल्यांक कशें दिवचें म्हणल्या विशयांत 12 दिसांचो कोर्स. आनी त्या कोर्सांत निमाणो वांटो जावन आशिल्लो देवाचें उतर हेरांक दिवच्या विशयांत प्रॅक्टिकल अनुभव जोडूंक. आनी ह्या खातीर थंयसर शिवाजीनगरा बेसिलिकाक हांव पावुल्लो. थंयसर आराधनाच्या कोपेलाच्या भायल्यान आशिल्ल्या सोंप्यार बसून इल्लो वेळ आसतना एक तरणाटो, सुमार 20-22 वर्सां ताका जायत, तरणाटो म्हजे लागीं येवन म्हणा लागलो, फादर ನನಗಾಗಿ प्रार्थನೆ ಮಾಡಿ म्हणून. म्हजे खातीर येवन मागा फादर म्हूण तो म्हणा लागलो. हांवें ताका विचारलें, कित्या खातीर, खंयच्या उद्देशा खातीर, खंयच्या तेसावा खातीर हांवें तुजे लागीं तुज्या खातीर मागास जाय म्हणून तूं सांगताय. तशें म्हणटना तो म्हणा लागलो, फादर ನನ್ನ ಹೆಸರು विश्वनाथ म्हणून. म्हजें नांव विश्वनाथ. आनी तो म्हणा लागलो, साबार तेंपां तावन हांव वायटांत जियेलो, हांव वायटाक वळख जाल्लो, विविध तरांच्या वायट संवयाक हांव बली जाल्लो. 6 म्हयन्या आदीं म्हाका एका रितीरेक वचून देवाचें उतर आयकूंक एक अवकाश मेळ्ळो. आनी त्या रितीरे वेळार देवाचें उतर हांवें आयकत आसतना जेजूची म्हाका वळख जाली आनी जेजूच्या हांव मोगार पडलो. ताचो अर्थ मोग हांवें स्विकार केलो. आनी त्या उपरांत हांवें जेजू खातीर जियेचें म्हणून हांवें निर्धार केलो. आनी तो म्हणा लागलो, म्हाका आज तुमच्या मागण्याची गरज आसा आनी ह्या खातीर तुमी मागा जाय की हांवें जेजू तावन केदींच पयस वचनातल्या बरी, जेजूचो सांगात सोडून हांवें परतान वायटाक वळख जायनातल्या बरी जेजूचो आदार मागून तुमी म्हजे खातीर मागा फादर म्हूण ताणें विनंती केली. म्हाका त्या तरणाट्याची ती विनवणी आयकून भोव संतोश जालो. सडावच जावन मागा फादर म्हणटा आसतना खंयच्याय एका लौकीक समस्या खातीर मागोवंक लोक सांगतात. जावंक पुरो कुडीची भलायकी जोडच्या खातीर, जावंक पुरो काम बरें मेळच्या खातीर, या सैरीक बरी जावच्या खातीर, या मोती उजवाड म्हणजे कितेंय असल्या एका समस्यांत परिहार मेळच्या खातीर लोकांनी मागोवंक सांगचें, तें स्वाभावीक. पूण हो तरणाटो जेजूची वळख नासलो, तो 6 म्हयन्या आदीं जेजूची वळख जाली म्हूण सांगता. आनी तो म्हणटा की म्हज्या जेजू तावन हांवें केदींच पयस वचनातल्या बरी म्हाका आदार मेळच्याक म्हजे खातीर म्हाका सकत मेळच्या म्हजे खातीर मागा. म्हाका हांवें त्या तरणाट्या खातीर मागोवंक सुरू केलें. ताच्या माथ्यार हात दवरलो आनी सुमार एक 5 मिनटाचो वेळ पवित्र आत्म्याच्या तेलवणे खातीर ताच्या खातीर मागलें. आनी मागिल्लो उपरांत तो म्हणा लागलो, फादर तुमी मागता आसतना म्हाका एक
विशेष रितीन सोम्यान आपडलेलो अनुभव जालो. तो म्हणूंक लागलो म्हज्या माथ्यार कितें गे व्हडलें वजें आसलें तें गेल्ल्या बरें म्हाका जालें. मात्र न्ही म्हज्या भोंवतणी एक विशेष प्रकाश सोम्याचो तो उजवाड फांकिल्ल्या बरें म्हाका जालें. म्हाका व्हरतो संतोश जालो त्या तरणाट्या जाल्लो तो अनुभव पळोवन. आनी हांवें ताका सांगलें, तरणाट्या, ताका सांगलें ताचें नांव विश्वनाथ म्हूण म्हणलो तो, विश्वनाथ, जेजू तुजे सांगाता आसा, तोच तुजो हात धरून तुका सोलोवन व्हरता, खंयच्याकच तूं भियेनाका. जेजू सांगाता तूं राव, तुका कितेंच उणें जावचें ना. जेजू तुका सदांच आशिर्वाद दिवं आनी म्हजे खातीरय माग म्हणून ताचे लागीं हांवें म्हळें. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमी हर एकली क्रिस्तांव जेजूची फाटलावदारां आमी म्हणटा. जेजूची फाटलावदारां म्हूण आमी सांगता आसतना जेजू आमकां सांगता आमी खंयच्या रितीन ताची फाटलावदारां जायचे म्हणून. पवित्र पुस्तकांत धर्मचक्र कृत्यां पुस्तकांत आमी वाचूं जाल्यार थंयसर सुरविल्ला पवित्र सभेची जिणी आमी वाचता 2 आनी 4 अवस्वरांत. जेजूच्या फाटलावदारांक क्रिस्तांव म्हणलें नांव थंयसर नातल्लें. 9 अवस्वरांत वाचलें जाल्यार आमकां समजता तांकां सुरवेर दिल्लें तें नांव नव्या वाटेचे फाटलावदार म्हणून. असो अर्थ कितें? जेजूचो फाटलाव केल्ल्यांनी सुरविल्ल्या त्या पवित्र सभेच्या संध्यांनी जेजू थंय एक निर्दिश्ट वाट समजून घेतिल्ली. तांच्या जिवितांत तांचीच म्हणली वाट ती धरून जिवन आसतना आतां जेजूची तांकां वळख जाली आनी त्या वाटेन सोमकोंक ताणें निर्धार घेतलो. आनी त्या वाटेन ते सोमकोन आसतना आमी ते वाचता पवित्र पुस्तकांत धर्मचक्र त्या पुस्तकांत एका मनाची एका काळजाची ती आसली. तांचे थंय एकामेका भेदभाव कसोच नासलो. हर एक संगती एकामेका ते वांटून घेतली. हे सकयल मोगाच्यान आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक ती वाट जेजून दाखयली तांकां, ती वाट ती सोलोवंक दिसपट ते प्रयत्न करनासली. आनी त्या देखून तांकां नांव दिलां नव्या वाटेचे फाटलावदार. आनी उपरांत आमी वाचता 31 अवस्वरांत थंयसर पयले फावटी अंत्योगांत जेजूच्या फाटलावदारांक क्रिस्तांव म्हणलें नांव दिलें म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हर एकली आमकां क्रिस्तांव म्हणटा आसतना आमी क्रिस्ताचे फाटलावदार म्हणून वळखून घेता आसतना हें समजून घेजय, सोम्यान आमकां एक निर्दिश्ट वाट दाखयल्या. त्या वाटेन सोम्यान दाखयल्ल्या वाटेन सोमकोंक आमी दिसपरते प्रयत्न करूंक आसा. ही आमकां जबाबदारी आसा, ही आमी समजूं जाय. आनी ह्या दिशेन मोगाच्या भाव भयणीनो, आज 4 संगती सोम्यान आमकां दाखयल्ल्या वाटेन सोमकोवच्या विशयांत आनी ह्या मुखांतर ह्या संवसारांत सोम्याचो उजवाड आमी हेरांक दिवच्या विशयांत तुमच्या गमनाक हाडूंक हांव प्रयत्न करतां. पयले मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजून आमकां दाखयला ती वाट जिविताची. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत म्हूण जेजून म्हळें. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानय बापा सरशी वचोंक जायना. जिविताची वाट आमी दिसपरते समकोवची कशी? इंग्लिशांत लायफ म्हणल्या त्या शब्दाक आमी जिवीत म्हूण कोंकणींत अर्थ करून घेता हांव. आनी लायफ म्हणल्या ह्या शब्दांत 4 अक्षरां आसात. LIF आनी E. ह्या 4 अक्षरांक समज जावन 4 शब्द, 4 संगती जिविताच्या वाटेन फुडें सरूंक गरजेचे हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. पयले L अक्षराक संबंद जाल्लो तो शब्द जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, लव, मोग. सोम्यान आमकां दाखयल्ली वाट मोगाची वाट. आमच्या दिसपरत्या जिवितांत आमी मोगान चलोवंक, कित्याक बापाचो मोग आमकां दाखोवंक जेजू आयिल्लो आनी जेजू म्हळें जो बापाचो मोग ताणें अनुभव केल्लो तोच ताणें क्रुसाच्या मरणा पर्यंत आमकां दाखोवन दिलो. आनी तोच जेजू जो आमच्या वांजेलांत आमकां ह्या मोगाच्या वाटे विशयान सांगता. तो म्हणटा
34 वळेंत 13व्या वस्वरांत आमी वाचता, एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करा, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एक नवो उपादेश मोगाच्या भावनो भयणीनो सोम्यान आमकां दिला. आनी त्या नव्या उपादेशांत तो म्हणटा एकामेकाचो मोग करा म्हूण ताणें तितल्या रावोवं ना. ताणें म्हणा जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. मोगाचे न्हू, ह्या संवसारांत आमी पळोवंक जाल्यार मोग दराबस्त आसा, मोग मस्त आसा ह्या संवसारांत. पूण आमी विचारूंक जाय कसलो मोग दराबस्त आसा, खंयच्या तराचो मोग दराबस्त आसा आनी खंयच्या तराच्या मोगाचो अभाव आसा. जरी 2 सवाल आमच्या दोळ्या मुखार दवरूं जाल्यार आमकां समजता मोगाच्या भाव भयणीनो, एका तराचो मोग ह्या संवसारांत आमकां दराबस्त मेळटा. आल्बर्ट कामू एक तत्वज्ञानी फिलॉसॉफर ताच्या एका बुकांत 2 तराच्या मोगा विशयान उल्लेख करता. तो म्हणटा एक तराचो मोग अशें म्हणटा की आय लव्ह यू बिकॉज आय नीड यू. आय लव्ह यू बिकॉज आय नीड यू. हांव तुजो मोग करता कित्याक म्हाका तुजी गरज आसा. वो एका तराचो मोग तो म्हणटा. हांव तुजो मोग करता कित्याक तूं म्हाका जाय, दुसऱ्या तराचो मोग. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या 2 मोगा ते दीस आनी रातीचो तापावत आसा. आमी पळोवंक जाल्यार पयला तराचो मोग आय लव्ह यू बिकॉज आय नीड यू. ह्या मोगांत नीज जावन तें खरो मोगूच ना, आसा स्वार्थ मात्र. म्हजी गरज कितें आसा ती गरज म्हाका मेळच्या खातीर हांवें आनेकल्याचो मोग करता म्हूण दाखोवचो. मात असलो मोग मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संवसारांत दराबस्त आसा. आवय बापूय आनी भुरग्यां ते जावंक पुरो, या घोव बायलां ते जावंक पुरो, भाव भयणी ते जावंक पुरो, कुटुंबा आसना ते असलो मोग मोगाच्या भाव भयणीन दराबस्त आसा आनेकल्या तावन म्हजी गरज तिरसोवच्या खातीर. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसऱ्या तराचो मोग आमकां दाखयल्लो, सोम्यान दाखयल्लो मोग म्हज्या गरजे खातीर न्हय, बघा तूं कोण जावन आसाय, तूं मोला अदीक दिरवे म्हाका आनी ह्या खातीर हांव तुजो मोग करता. निस्वार्थी मोग. ह्या मोगाक अगापे म्हणून ग्रीक भाशेंत आपयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो मोग सोम्यान आमकां दाखयल्लो आनी जेजू म्हणटा जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आनी जेजून सांगली ती मुखली उतरां तसो वांजेलांत आमी वाचूं जाल्यार जो वांजेल 13वा वस्वर 3 आनी 5 वळेन तो म्हणटा एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिस म्हणून सुमेस्तांक कळीत जातलें. आनी मोगाचे हो मोग कितें आमी आमच्या भाव भयणी ते आमच्या मोगाच्या मनशांत आमी वांटून घेता, तो वळ आमी खरेपणी जेजूचे शिस, जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमी दाखोवंक शकतले. हे मोगाचे पयलें जेजून दाखयल्या वाटेन आमी समकोंक जेजूची ती मोगाची वाट आमी चलोवन वचचें. दुसरे मोगाच्या भावनो भयणीनो, एल अक्षरा उपरांत येवचे अक्षर जावन आसा लायफ शब्दांत आई. आनी त्या आई अक्षरा संबंद जावन हांवें तुमकां दिवचो शब्द हो इंडिविज्युअल. इंडिविज्युअल म्हळ्यार व्यक्ती म्हूण आमी कोंकणींत समजवेत. व्यक्ती व्यक्ती म्हणटा आसतना म्हाका आमी समजून घेता की आमी हर एकली देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन आसा. देवान आमकां एक व्यक्तित्व दिला, एक पर्सनालिटी म्हणटा आमी, एक व्यक्तित्व, एक विशेष व्यक्तित्व हर एकल्या थंय आसा. ह्या संवसारांत 2 जण एकसलेक नात. म्हज्या बरी ह्या संवसारांत आनी एकलो मनीस ना. संवसाराच्या सुरवेर तावन ना आनी संवसाराच्या अखेरे पर्यंत कोणूच आसचो ना. ह्या रितीन मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां हर एकल्याक रचला, एक विशेष रितीन आमकां ताणें रचला. म्हणटा आसतना हर एका व्यक्तीक एक मान गौरव भोव गरजेचो मोगाचे देवान तो दिला. म्हणटा आसतना तसो मान गौरव देवान हर एकल्याक दिल्लो एका विशेष रितीन
मनशाक सृष्टी करून तो मान गौरव आमी हर एकल्याक दिवंक आसा आनी हो मान गौरव मोगाच्या भाव भयणीनो आमी दिवंक शकता अनेकल्या व्यक्तीक समजून घेवन सोडदोळच्या स्पिरितान हर एकल्या आमी अस्कत मोगाचे न्हू कोणी परफेक्ट आमच्या मदें नात आमचें तें सूख घडटा आमकां बरें करूंक खुशी आसा सर बरें करून जे म्हूण म्हण आसल्यार परत्यान परत्यान मोगाच्यान आमी पडटा आमचे अस्कत कांयत आनी ह्या वेळा विशेश जावन आमी जेदू अनेकल्या तें इल्ली दयाळाय कनवळाय सोंसणिकाय दाखयता सोडदोळच्या स्पिरितान मोगाच्यान आमी जियेता तो गौरव आनी मान देवान हर एका मनशाक तो दिल्लो तो त्या व्यक्ती ते आमी दिवंक शकता सांत पावलान कुरिंथकारांक बरयलें पत्र पयलें पत्र 13वा वस्वर आमकां ह्या विशयान सांगता कुरिंथकारांक बरयलें पत्र 13वा वस्वर 4थ्या वळींतावन मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोग मोसोर करिना आपलेच बडाय उलयना हंकारान बरना मर्यादे विनय चलना स्ವಂತ आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सत जिकेल्ले पळोवन संतोष पावता मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सतमानता सगळें बरें वचता आनी हो मोग मोगाच्या भाव भयणीनो आमी दाखयता आसतना आमी अनेका व्यक्तीक नीज जावन गौरव दिवंक शकता नीज जावन त्या व्यक्तीचे व्यक्तित्व कितें म्हूण समजून घेवन ताका आमी स्विकार करूंक शकता सांत पावल कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्वरांत 13 वळींत आमकां तें सांगता एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुर्सोंक कारण आसा जाल्यारय एकामेकाक बक्षिया तुमी दितात तें बोक्साने सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोक्साने बरी जावं मोगाचे भाव भयणीनो सोम्यान आमकां दिल्लें तें बोक्साने आमी एकामेकाक दाखोवंक एकामेकाक सोंसणीक जावंक देवाचे उतर सांगता आनी ह्या मुखांतर मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याचो उजवाड ह्या संवसारांत आमी पासारता सोम्यान आमकां दाखयल्ली ती वाट बोक्सानेची वाट आमी दिसपरतें समकोवंक शकता तिसरो शब्द मोगाच्या भाव भयणीनो आमी उडास करचो जावन आसा लायफ अक्षराचो शब्दाचो 3रे अक्षर ते जावन आसा यफ आनी यफाक समज जावन तुमच्या मतीक मस्त शब्द येवंक पुरो पूण आज तुमकां हांवें दिवचो तो शब्द जावन आसा फेलियर म्हूण तुमी आयकत आसतना खंडीत जावन तुमकां इल्लेशे शॉक जावंक पुरो आमकां कोणाकय फेलियर नाका आमचें जिवीत जैत जोडूंक चलोवणे खातीर न्हय पूण मोगाचे भाव भयणीनो एक वर्तें सत आमच्या जिवितांत हें जावन आसा की आमकां जैत जोडी जय यशस्वी जाय जे म्हूण मोन आसल्यारय आमी चलवता चलवणी आमच्या जिवितांत विविध रितीन आमकां मेळटा जावंक पुरो ती कश्टा रुपार जावंक पुरो पिडेशिरे रुपार जावंक पुरो हेर आकांत रुपार दुसऱ्या रितीन दगदोन रुपार आमकां चलवणीचो अनुभव जाता मोगाच्या भाव भयणीनो पूण ह्या वेळार आमी खंगाल जावचें न्हय मस्त तुझा निराश जातात खंगाल जातात भरवसो सांगतात ह्या दिसांनी विशेश जावन ही कोरोना पिडेचे खर्ग संवसारांत विस्तारला आसता कितलेशे जण मोगाच्या भावानो भयणीनो आपले मतीन खंगाल जावन निराश जावन जेवन आसात काळोखान भरून जेवन आसात पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समजून घेजय आमी क्रिस्तांव सोम्याच्या वाटेन समकोवची आनी कित्याक सोम्यान मोगाच्या भाव भयणीनो कश्टाची वाट विसरून काडलेली ती कुर्साची वाट सोम्यान विसरून काडलेली आनी त्या कुर्साच्या वाटेन आमकांय चलोवंक ताणें आपयलां आनी त्या देखून आमच्या जिविताची हर एक चलवणी ताच्या जैतांत तो परिवर्तन करूंक शकता हे मोगाचें सत आमी वळखून घेसय देवाचें उतर आमकां सांगता कुर्साचो संदेश नासाच्या वाटेन व्हरतल्यांक एक पिशेपण जावन आसा पूण आमकां बाचावेच्या वाटेन चलतल्यांक तो एक सडवणसो संदेश सडवणसो संकेत मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजून आपल्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर आमकां हर एकल्यांक सडवण दिली आनी ते सडवणेची वाट जावन आसा कुर्साची वाट कश्टाची वाट त्यागाची सॅक्रिफायसाची वाट त्या वाटेन आमी दिसपरते चलोवंक प्रयत्न करूंक आसा मोगाचे न्हू आमी जर तर जेजूची फाटलाव धरा म्हूण दाखोवचेर आनी त्या मुखांतर आमी सोम्याचो उजवाड ह्या संवसारांत पासरतल्या चवथे मोगाच्या भावानो भयणीनो अक्षर जावन आसा ई अक्षराक संबंद जावन हांवें तुमकां दिवचो शब्द इटर्निटी
इटर्निटी म्हळ्यार शाश्वत शासनीक म्हणून अर्थ जावन आसा. आमी जाणा मगोचनो आमच्या क्रिस्ती भावार्थान आमी समजता की ह्या संवसारांत जिवच्या खातीर मात्र आमी येवंक ना. आमचें जिवीत ह्या संवसाराचें जिवीत जें कितें आसा तें एका निर्दिश्ट कालाचें शाश्वत हांगासर न्ही. आमकां हर एकल्यांक हो संवसार सांडून एक दीस वचोंक आसा आनी आमचो भावार्थ आमकां सांगता आमी वेचें सासनीक जिविताक. हे जिवीत संवसाराचें एक तात्कालीक एक तंबू आसल्या बरी. आमचो परमनंट एड्रेस हांगासर ना आसा तो सरकार जाता. देवा संगी ससनाक जियोंक आमकां हर एकल्यांक देवान फावो केला. म्हाका हे सत आमी हर एक दिसा वळखून जियोंक आसा. हे सत आमी जर वळखून घेना आमच्या भावार्थांत आमी अस्कस जाता. आमच्या भावार्थ जिवीत अर्थरायत जाता. सबार जण ह्या संवसारांत म्हाका संवसारा खातीर मात्र जिवन आसात. हे संवसारांत सर्वस्व आनी संवसार सर्वस्व चिंता आसतना मनीस संवसाराच्या वस्तूंक लाभ जाता, संवसाराच्या ग्रेस्कायक लाभ जाता, संवसाराचे ते नांव पदवी अधिकार ह्या संगतेक तो लाभ जाता. आनी असल्या वरवीं तो मनशा पोवन आपलो झगडोन करून घेता. अनेकल्या कशे उपयोग करचे, कशे वस्तू आमी उपयोग करता मनशाचे उपयोग करूंक येता. आनी ह्या रितीन मगाच्या भाव भयणीनो आमी जाणा कितलेशे अनाहुता आमच्या जिवितांत आज घडोवन आसात. आमच्या समाजेन कितले सकट अन्याय जावन आसा. आमची नदर मोगाच्या भाव भयणीनो आसा जे सरकाराचेर. हर एक मेट आमी काडटा आसतना, हर एक निचेव आमच्या जिणेंत आमी करता आसतना तो निचेव आमचो जाय जय म्हाका एक मेट सर्गाक लागीं वचत आसलो. सासनीक जिविताक म्हाका वचोंक आसा तें एक वर्तें देणें सोम्यान म्हाका फावो केला ताच्या कुर्सा मरणा मुखार. आनी ह्या वरी मोगाच्या भावनो भयणीनो जे आमकां सान पेद्रो सांगता ताच्या पयल्या पत्रांत 2 वरांत 9 वळींत आमी जावन आसा विंसून काडलेली परजा, एक याजकी राजकूळ, एक पवित्र राष्ट्र, आपलेंच दायज म्हणून ताणें आमकां स्विकार केल्ली आमी परजा जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो कितली वर्सां अपुरबाची उतरां पळया. विंसून काडिल्ल्या परजा आमकां हर एकल्यांक सोम्यान विंसलां. ताच्या दायजांत ताणें भागीदार केला. सासनीक जिवितांत आमी ताचे संगी सदांच रावच्याक ताणें आमकां अवकाश फावो केला. कितें वर्तें भाग आमचे मोगाच्या भावनो भयणीनो. आज हे सोम्यान आमकां दिल्लें भाग वळखून घेवया. ताणें आमकां एक निर्दिश्ट वाट दाखयल्या. जिविताची वाट ताणें आमकां उगडाप केल्या. मोगाची ती वाट, मोगा जिविताची ती वाट जावन आसा. ताणें आमकां दाखयल्ली वाट ती हर एका व्यक्तीचो मान आनी गौरव वळखून घेवन सोंसणीकायेन समजोनेन आनी एकामेका बोगसून जिवची ती वाट. ताणें आमकां दाखयली ती वाट जावन आसा कश्टाची, त्याग सॅक्रिफिसाची वाट. आनी जिणें चलवून येता आसतनाय परत्यान उठोवन मुखार सोमकोवची ती वाट जावन आसा. कंगाल जायनासतना जिवची ती वाट सोम्यान आमकां दाखयली ती वाट जावन आसा. सासनीक जिविताक फुडें सरची ती वाट. भावार्थांत ती रावून सोम्यातय आमी घट जावन सदांच मुखार वचची ती वाट जावन आसा. आनी ही वाट आमकां हर एकल्या मोगाचेनो सोम्यान दाखयल्ली ती दिसपरते आमी सोमकोवच्याक आज आमी प्रत्येक जावन मागया. सोम्याच्या वाटेर तावन पयस गेली सबार भाव भयणी आमचे मदें आसात. आपल्या जिणेंत विविध तराच्या वायटा बलिदान जेवचे सबार जण आसात मोगाचेनो. आज तांचे खातीर आमी मागूंक जाय. सोम्याच्या वाटेतय तांणी परतून फाटी येवच्याक आनी सोम्यान दिल्लो तो उजवाड स्विकार करून तो उजवाड दुसऱ्यांक पासरून सर्गींच्या बापा महिमा दिवंक तांकां ते फावो जायचे. मोगाच्या भाव भयणीनो जावं पूण आमच्याच कुटुंबांनी आसात विविध तराच्या वायटाक वळोवंक जाल्ली आमची भाव भयणी आमच्या शेत समोर आसात. ते फिरगजेन एकेडे भोंवतानचो आमी उडास करया. ह्या वेळार मागया आमी तांचे खातीर. सोम्या तांकां सर बांदपा सतावन तूं निवार. सोम्या जेजू तुज्या अमोलीक रगत तुवें वारयलें त्या कुर्सार आनी त्या कुर्साच्या तुवें वारयल्या रक्ता मुखांतर आमकां हर एका बांदपासतावन सुटका दिला. सोम्या ह्या आमच्या भावा भयणीक विविध तराच्या बांदपासा वळख जाल्या आमच्या भाव भयणीक सोम्या जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान धुवन तूं नितळ कर. सर्गींची धारां तांकां उगडापे कर. सर्गीच्या वाटेन तांणी सदांच सोमकोंक सोम्या जेजू तुजी दैवीक सकत तांकां तूं लाभय. केदेंच तुजे तावन पयस वचोंक ह्या भाव भयणीक तूं दिनाका. सोम्या आमा सोमेश सांग तुज्या भुरग्यांक तुज्या गोपान सोम्या तूं आरावन धर. विशेश जावन आमी कश्टाक पिडे शिडेक अनवराक वळख जाता आसतना तुज्या कुर्साचेर नदर घालून त्या कुर्सातावन मोगाचेनो त्या कुर्सातावन सोम्या जेजू तुजो दैवीक स्पर्श आमी जोडूंक
आमकां तुजो आधार लाभय. सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन आम्हा सोमेस्तांक तूं चलोवन व्हर. जो जेथाय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.